बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आज कुर्साच्या जैताचें फेस्त पिया सायबिणीचो उडास करता. दुखी सायबिणीच्यो सवी दुखी आमी नियाळ करता. तर जेजूच्या भोव पवित्र काळजाक मान करून बोपय सक्रामेंताचें आराधन आमी आरंभ करया. सोम्याक दिनवासुया देवस्तुतीचीं गितां कंतार नंबर N7 पेज नंबर 302 302 पान नंबर कंतार नंबर N7 काळजा ये जेजूच्या. कुर्साच्या दैताचें फेस्त कुर्साचेर आमची दिश्ट घालया. क्रुसिफिक्सचेर समी जेजू म्हजे खातीर तुजे खातीर कुर्सार उमकळोन वळवळ्यांचें मरण तो मेलो. मोरी माय त्या कुर्सा माडी उबी रावन आपल्या जिविताचे दुखी सगळे मोगान सस्निकायेन आनी समर्पीत मनोभावान ती सोंसता. हें सर नियाळ करता आसतना पवित्र पुस्तकाचीं उतरांय आमच्या काळजांत आमी जगोवन दवरया. प्लीज टेक 1 Peter chapter 1 verse 18 and 19. सांत पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांत पहिलो अवस्वर 18वी आनी 19वी बोळ. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा. तुमच्या पुर्वजांतावन देवोन आयिल्ल्या व्यर्थ जीवनाच्या छालींतले तुमकां सोडयल्यांत म्हणून तुमी जाणात. अशें सोडयलेलें रुप्यान वा भांगारान वा नाश जातल्या म्हालान न्हय, बगार आयबावीण आनी खातावीण शेळयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या आमोलीक रक्तान. वैसम्या जेजू तुज्या आमोलीक रक्तान तुवें म्हाका सोडयलां. मरिये माये त्या कुर्सा मळी उबे रावन तुवें दुखां गळोवन तुझ्या कश्टांद्वारे आमच्या सोडवणेक तुवें सहकार दिलाय. अर्गां तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू, जय जय तुका जेजू. मरिये माये आमी तुका वंदिता. सांत पेद्रूचें पयलें पत्र पहिलो अवस्वर 20 आनी 4 वळ. 1 Peter chapter 1 verse 24.
आमी पातकाक मरोन आमी पातकाक मरोन पवित्रपणाक जियोवचे खातीर जिवचे खातीर खुर्सायल्या आपल्या कुडींत आपल्या कुडींत ताणें आमची पातकां व्हावयलीं. पातकां वयली ताच्या घाया वरवीं गाया वरवीं तुमी गूण जाल्यात. गुण जाल्यात सम्या जेजू जेजू आमी आमच्या पातकाक मरोन पातकां मरोन पवित्रपणाक पवित्रपणाक जियोवचे खातीर जियोवचे खातीर तुज्या कुर्सायल्या कुडींत कुडींत सर म्हज्या पातकांची शिक्षा ताची शिक्षा तुवें सोंसली. तुवें सोंसली म्हजे खातीर म्हजे खातीर व्हड वेळांचे मरण वळांचें मरण तूं मेलोय. मेलोय. त्या कुर्सार त्या कुर्सार म्हाका म्हज्या जिविताचें जिविताचें जैत जोड दिलाय. जोड दिलाय. तुज्या कुर्साच्या जैतांत जैतांत हांवें वांटेली जाय शंकर. शंकर. अर्गां तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू, होगळाप तुका जय जेजू. जय तुका जेजू. जय तुका जेजू. सम्या जेजूच्या कुर्साचे खस्ट नियाळकन इजाया प्रवादी सबार शतमाना आदींच प्रवाद करन उलयता. इजाया प्रवादीचो बूक 50 आनी 3 चवथी आनी 5 वळ. Isaiah chapter 53 verses 4 and 5. खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले, खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले. आमच्या दुखींचो भार ताणें घेतलो. दुखीचो भार ताणें घेतलो. ख्यास्त भोगन आसलेलो, ख्यास्त भोगन आसलेलो. देवान मार दिवन सतयलेलो, मार दिवन सतयलेलो. म्हूण आमी ताचे विशयान चिंतले हांव. चिंतले हांव. पूण आमच्या अपराधाक लागून अपराधाक लागून ताका विधलो, ताका विधलो. आमच्या पातकांक लागून त्या पातकां तो लागून चिरडालो. तो चिरडलो. ताचेर पडलेले ताचेर पडलेले ख्यास्ती वरवीं ख्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. आमकां शांती मेळ्ळी. तांच्या घाया वरवीं तांच्या घाया वरवीं आमी बरीं जाल्या हांव. बरीं जाल्या. सम्या जेजू सम्या जेजू. तुज्या घायांत गायांतय आमच्या आत्म्या जाल्ले घाये नाजाल्ले घाई गुण जातात. गुण जातात. आमच्या कुडीचे घाये कुडीचे घाई गुण जातात. गुण जातात. आमची पिडा गुण जाता. गुण जातात. देवसराच्या बंदड्यांतले देवसराच्या बंदड्यांतले आमकां सुटका मेळटा. सुटका मेळटा. देखून तुज्या क्रुसिफिक्सेचेर क्रुसिफिक्सेचेर हांव नदर घालता. नदर घालता. तुज्या कडवळाच्या घायाक हांव पळेवन रावता. पळेवन रावता. तांतून थावन थावन भायर सरलेल्या भायर सरलेल्या रक्तांतय रक्तांतय हांव नितळ जाता नितळ जाता. आनी एक नवें जिवीत जियोंक जियोंक फुडें सरता. फुडें सरता. मोगाच्या न्हू त्या बो पवित्र कुर्साक आमी मान करून गावया तें गीत. जय तुका सडवणदरा, जय तुका खुर्सा जेजूच्या. J25 पेज नंबर 274. सोमयाक दिन वाचुया देव स्तुतीची गितां. J25 पेज नंबर 274. जय तुका सडवंदारा, जय तुका कुर्सा जेजूच्या, जय तुका सडवंदारा, जय तुका कुर्सा जेजूच्या. कुर्सा तूं जावन आसाय मोगानी स्वातंत्र्याचे प्रकाश घालसर मनशाचे सतावार सोतेल्याचे. जय तुका सडवंदारा, जय तुका कुर्सा जेजूच्या, जय तुका सडवंदारा, जय तुका कुर्सा जेजूच्या. पावतूं सर्ग जेवंता द्रढ कर तूं तांकां कुरपे. तूं आमची नीज बचावी सरभोर वसो हे जिणये. जय तुका सडवंदारा, जय तुका कुर्सा जेजूच्या, जय तुका सडवंदारा, जय तुका कुर्सा जेजूच्या. भोव मोगाचें. आज खुर्साचे जैता विशांत आमी नियाळ करता तर
सांगत आस सुमिया जेजूची निर्जीव कूड आपल्या हुस्क्यार घेवन दुखेस्त जाल्ल्या पियाद सायबिणे सोय आमी उडास करता. जेजूची निर्जीव कूड कुर्सा वयली देंवयली. हाका कितें कारण जावं येता म्हणून सांत ब्रिजीत तशेंच सांत आल्फोन्सस नियाळ करता आसतना तांच्या नियाळाक आयिल्लें एक दृश्य जावन आसा. जेजू कुर्सार मेल्या उपरांती अधिपती पिलाताचे शिपाई कुर्सा भोंवतणी व्हड व्हड तालवारी घेवन चाकू घेवन भाले घेवन आनी तीर घेवन भोंवतेले. आनी तांचे पैकी एकलो शिपाई मुखार सरता व्हडलो सैत भालो घेवन भालो हालोवन धोलोवन मुखार येवन तो जेजूच्या निर्जीव कुडी सरशी येता आसतना मरियमायेक विशेश दूख जालें. रडोवन तिणें देवा बापा लागीं मागलें, देवा बापा म्हज्या पुताक राख, ह्या तालवारीन थावन, ह्या भाल्यान थावन, ह्या चाकून थावन. म्हणटा आसतनाच शिपायान ताचें कडवळ उक्तें केलें. बाईस सरले निमाणें थेंबो रगत मरियमेच्या दोळ्यांत दुखीच्यो झरी वाडल्यो. तिचें काळीज पापसालें. तिका दूख तडोवंक जावना. तितल्यार थंयसर बगलें नाशिल्ल्या अरे माथ्याच्या जुजेक तिणें विचारलें, वोस वोस परवणगी माग अधिपती पिलाता लागीं जेजूचे निर्जीव कूड सकला दिवं. सांत आल्फोन्सस म्हणटा मरियमेचेर काकूत दाखोवन अधिपती पिलातान ती निर्जीव कूड कुर्सा वयली देवोंक परवणगी दिली. अरे माथ्याच्या जुजेन आनी निकोदेमान मानान आनी गौरवान निर्जीव कूड कुर्सा वयली देंवयली आनी मरियमेच्या हातान दिली. मरियमाई रडोंक लागली, गळगळ्या रडोंक लागली. कितें तिणें संवसाराक दिल्लें आपल्या नेणट्या भुरग्याक. आवयच्या गर्भांत थावन निश्कळंकपणी जियेल्ल्या मरियमे, निश्कळंकपणी आपल्या पुताक बाळान धरल्या मरियमेन. आपल्या पुताक आपल्या गर्भांत होवन आसतना सयत एलिझाबेथीची भेट कर, एलिझाबेथीची सेवा कर, घर जेवंताची सेवा कर. सगळ्या मनशा कुळा खातीर आपल्या पुताक संपूर्ण तरान समर्पण दिल्या. आपलो पती मेला तरी, आपूण एक विधव तरी, आपणाक आपल्या पुताची गरज आसा तरी पुताक मनशा कुळाच्या सोडवणे खातीर समर्पण दिल्लें मरियमेन आज तिका कितें फाटीं मेळ्ळां. जेजूची निर्जीव कूड आपल्या हुस्क्यार तिणें घेतल्या. हरी एक पोटी मोगाचें कुमगार घेत आसतना ह्या जाग थंयसर म्हणटा घेयात क्रिस्ताची कूड, रिसीव बॉडी ऑफ क्रायस्ट. जेजूची निर्जीव कूड कशी दिसता थंयसर. घायेल्या सगळ्या कुडींत आसात घाय, माथ्यार आसात ते कांठ्याचे घाय, सगळ्या कुडींत आसा जरबाताचे घाय. खडवळ सयत उक्तें जालां. अकरेस तेंबो रगत कांयच ना त्या कुडींत आनी रगत कांयच जीव ना. पातका खातीर समी जेजू देवाची शेळी जाल्या. पातकांच्या बोगसण्या खातीर आपूण संपूर्ण तरान समर्पीत जाला. ती निर्जीव कूड आमी कशी शेवता, कितल्या मानान आनी गौरवान, कितल्या अपुरबायेच्या तयारेन आमी कुमगार घेवंक फावो आनी अशें मरियमेक बुजोवंक फावो. आमी म्हणटा नामान राणये, खाकोतीच्या माये, खाकोतीच्या माये. रडची मरियमाय, पियाद सैबीण, पियाता रडोन आसा ती. पण फातकाच्या खोणांत असल्या आमच्या पासत विनाती कर माये म्हणून आमी तुजे कडेन लाल येवन मागता. कित्याक ह्या संवसारांत आसतना विविध तरांची दुखां आमकां आसात, विविध तरांचे कश्ट आमकां आसात. मरियमाय थंयसर फारीकपणाची बगणां उसारना. जेजू कश्टिल्ल्यांक खातीर वायट मागना. बगार मरियमाय जेजूचे निर्जीव कूड घेवन म्हणटा बापा बापा तांकां बक्षी बापा, बापा हें पातक ही सूख हो आपरा तांचेर मांडी नाका बापा, आमचे खातीर विनंती करता. तेन्ना म्हाका उडास आयलो. एक फावटी हांव एका घरा गेल्ल्या वेळार इल्ल्या वेळा पयल्याच घडलें की त्या घरचो कुटुंबाचो भुरगो
8 वर्सांचो पोकरीपणा करून बॉल काडून मारतलो तो एक हार्ड बॉल घट्ट बॉल ताणें उडयलो बॉल वचून एका काराच्या ग्लासाचेर पडलो ग्लास पडलो त्या ग्लासाचो ऑनर आनी ताच्या कुटुंबाची रागान धांवन आयलीं त्या भुरग्याक मारून भुरगो धांवलो तितल्यार आवय घरांतली भायर आयली भुरग्याक पटलून धरूंक लागली आनी तितल्यार आवय कळटस पुतान व्हडली एक चूक केल्या पुताक पटलून धरून म्हणाली ताका मारी नाकात म्हाका मारा ताका मारा नाकात म्हाका मारा म्हजो एकलो सुपूत तो म्हज्या मोगाचो भांगारा सुपूत ताका मारी नाकात म्हाका जाय जाल्यार मारा त्या ग्लास पटलेल्याच्या की दोड्या 3 वांट्यान जाय जाल्यार हांव पयशे फाटीं दितां आमकां बक्षिया म्हाका बक्षिया म्हज्या पुताक बक्षिया मरी माय जेसूचे निर्जीव कूड पटलून धरता सगळे कश्ट ती आपणायता तिजे काळीज बेसां जाता आनी आमी पळयता हांव समी जेसू थंयसर दोळे आनी उक्ते आसात मरी माय जेसूचे दोळे दामता पण मरयेच्यान जेजूचे उक्ते जाल्ले हात ते दांपूंक जाले नात जेजूचे हात निरंतरी उक्ते आसात सगळ्या मनशा कुळाक आरयतात पातकी मनशांक ते आरयतात आनी एक फावटी हांव म्हज्या भयणीच्या घरा गेल्ल्या वेळार हांवें थंयसर बळे भयणीची नात थंयसर आसलें एक ल्हानशें भुरगीं 3 वर्सांचें भोव मोगाळी अपुर्बेचें म्हाका पळोवन म्हाका पटलून धरून म्हाज्या लागीं येता आसतना हांवें ताका पटलून धरलें इतलें हांवें पटलून धरलें की ताका घट्ट दामलें आनी म्हळें आय लव यू हांव तुजो मोग करता बाबा बाळा तुजो मोग करता म्हाका अशें बगलें की ताका दामून म्हज्या काळजाक आरावन धरया म्हाका जेन्ना जेजू म्हाका तुका आमकां सगळ्यांक असो आरावन धरता गे पटलून धरता गे म्हज्या काळजा भितर सर म्हज्या काळजांत राव म्हज्या बोपयत काळजांत कुर्साच्या जैता दिसा म्हाका जेन्ना हेन्स आमी नियाळ करया बोपय सक्रामेंताचेर आमी दिश्ट घालया कुर्साचेर आमी दिश्ट घालया त्या बोपय सक्रामेंतान दिसोन दी सोमयान जेजूचो तो खुरीस आनी त्या कुर्साचेर जेजून कळचें ताचें खडवळ ताणें उक्तें करचें ताचे हात ताणें विस्तारून धरचें आनी मरिये मायेन दुखां गळोवन म्हाका तुका म्हणचें हांव तुजो मोग करता ये म्हज्या काळजांत राव ये म्हज्या काळजांत राव म्हाका जेन्ना त्या कुर्साचेर आमी दिश्ट घालया त्या कुर्सांतय आसात आमकां अजापां विजमितां मातकार्यां बरी भलायकी सुटका सोडवण आनी सगळीं आशिर्वादां समयाक आमी म्हणया तुजें कश्ट मरण समया तुजें कश्ट मरण हांव वंदितां हांव वर्णितां आमच्या कंथराच्या बुकांत I-15 पेज नंबर 117 दैवी गायना बुकांत I-15 पेज नंबर 117 तुझे कसमरण सोम्या जेजू तुझे कसमरण तुझे कसमरण सोम्या जेजू तुझे कसमरण तुझे कसमरण सोम्या जेजू तुझे कसमरण तुझे कसमरण सोम्या जेजू तुझे कसमरण
नियाळ आणि दुखी साहेबीन नियाळ आम्ही मंदर्शित मगाच्यान आम्ही विविध देसां खातीर मागया जो कोण आज जन्म दिवस आचरशिता तांचे सांगत आम्ही संतोष पावता नेथन क्वाड्रस मुंबई जेसन फर्नांडीस वासे 76th बर्थडे तेरेसा लोबो मागुंडी स्टेफन फर्नांडीस मंकी होन्नावर एलन मॅन्युअल डिसोजा तिलक नगर मुंबई फादर रोनाल्ड डिसिल्वा एसवीडी लिओनिल्ला डिसिल्वा मुडीबिद्री तशेंच काजाराचो वार्षिक दिवस आचरशिता तांचे सांगत आम्ही संतोष पावता जायत जाणां देवा गर्ग आनी होगलाप दिता दैवीक रेतेर मंदिराच्या आराधनाद्वारे मिसाच्या बलिदानाद्वारे हांगासर जाल्ल्या रेतेरीद्वारे जायतीं अजापां विजमितां महत्कार्यां तांच्या जिवितांत जाल्ल्यान तांणी मागलेलो उपकार मेळ्ळा देखून देवा गर्ग आनी होगलाप दितात गॉड फर्नांडीस हैदराबाद बरी भलायकी लाभलेल्या पासत अश्मिता लोबो बँगलोर भाग्यवंत कोर्साच्या मानाक सेवरीन फर्नांडीस बोंदेल रंजीत फर्नांडीस बँगलोर स्टेफन नाझरेत इस्रायल इन्फेंट जीसस जेसू बळकाच्या मानाक अँटनी पेरेरा आणि फॅमिली बँगलोर प्रवीण सरिता डिसोजा आमेंबळ प्रिन्सन डिसोजा पनीर जायतीं आशिर्वादां बेसांवां लाभलेल्या पासत सिल्विया डिकुना वालेन्सिया पॅट्रिक लुईस सास्तान बेनेडिक्टा डिसोजा काळासा सर्जरी बऱ्या तरान जाल्या पहिल्या गांव वचोंक साध्य जालां विसा मेळ्ळी वेळार चिंतनांतल्या बरें प्रमोशन मेळ्ळें व्हडलें एक बिझनेस डील जाल्ल्या वरवीं व्हड कश्ट आकांतांतले रिणांतले नश्टांतले निवारलें सैरीक जाली वेळार काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जालां जैल लावेचें आसल्या तांतले देवान बचाव केलें व्हड एका आकांतांतले देवान निवारलें लजेतावन अवमर्यादेतावन देवान आमकां राखलें जाग्याचे समस्या इत्यार जाले जागो घर फ्लॅट नावार जालें अर्ग आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू अर्ग आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू आतां आमी विविध त्या पासत मागया परिक्षेंत पास जावचे पासत आनी तशेंच डिप्लोमा परिक्षेंत पास जावचे पासत शानीस माथ्यास केम्मण्णू आनी आपणाच्या विशेष त्या पासत मिशेल डिसोजा आनी कुटुंब USA बरी भलायकी लाभच्या खातीर आनी आध्यात्मीक स्पिरिच्युअल हिलींग जावचे पासत लिंडा रेगो किरें बरी भलायकी लाभच्या पासत आनी एक बरें काम मेळच्या पासत आयरीन फ्लेविया डिसोजा मिरा रोड बेगीनच बरें जावचे खातीर स्पिडी रिकवरी मोतेस रोजे रोड्रिगस सावंतवाडी बरी भलायकी लाभच्या पासत बेनेडिक्टा डिसोजा काळासा सर्जरी बऱ्या तरान जावचे खातीर किडनी फेलियर जाला डायलिसीस आसा तांतले गुण जावचे पासत उतर प्रायर वय आस्पत्रेंत आसा एरेक म्हणलो भाऊ मतीर नासतना आस्पत्रेंत आसा ब्रेन हॅमरेज जाला ताणें गुण जावचे पासत घांटी दूख गुण जावचे खातीर युरीक एसिडा वरवीं एक पाद्रापी कश्ट आसा ताका बरेंपण लाभचे पासत वय परगांवांत आसा थंयसर प्रमोशन मेळच्या खातीर काम मेळच्या पासत प्रोजेक्ट करूंक बरो अवकाश मेळच्या पासत आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या आतां आमी मरण पावल्या सर आमच्या मालकाड्या पासत मागया देवादेन विक्टर मेंडोन्सा उद्यावर देवादेन जेम्स फोटाडो बोळार मैना समरनाचो उडास देवादेन सिरिल रोजारियो डी सिल्वा अंधेरी देवादेन मेरी लोबो सेकंड डेथ एनिवर्सरी तेरेसा मेंडोन्सा बेलमन 50th डेथ एनिवर्सरी अलेक्स पिंटो देवादीन लॉरेन्स आणि फ्लोरिन नोरोना वासे वेस्ट देवादीन पियूस पिंटो वालेन्सिया देवादीन क्लारा चेबी दांडेली देवादीन फेलिक्स सल्डान आणि ऑल द सोल्स ऑफ फॅमिली अंधेरी ईस्ट देवादीन रिचर्ड मस्करेनस बेंदूर देवादीन निकोलास आणि पॉलिन फेर्नांडीस मोंदेल देवादीन फ्रांसिस आणि रोजी डी सिल्वा कोंचाडी देवादीन थॉमस आणि लॉरेन्स डी सिल्वा कोंचाडी देवादीन अलोशियस अँटनी फेर्नांडीस मँगलोरू देवादीन बेंजामिन डिसोजा देवादीन सेलिन आणि फ्रांसिस नोरोना मुलुंडू देवादीन सेबास्टियन डिमेलो नाला सोपारा कुटुंबां सरलेल्या मालगणाचो उडास करता अमांतिया वकोला देवादीन रिचर्ड डिसोजा ऑन 15th डेथ एनिवर्सरी USA देवादीन ग्रेगरी डिसोजा बेलमाण कुटुंबां सरलेल्या मालगणाचो उडास करता रोड्रिगस फॅमिली मुंबई देवादीन अनिता डी अल्मेडा तोट्टा उडपी देवादीन बॅप्टिस्ट डिसोजा आणि मोनिका पायस सहार अंधेरी देवादीन मेरी लोबो मैना समरनाचो उगडास देवादीन सिरिल रोजारियो डी सिल्वा अंधेरी ससनाचो विषय दी तांकां येसोम्या निरंतर प्रकाशांचेर फंगोदी समाधानेन ते विशय घेवन दीत आमीन सगळ्या समेस बोड तांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन विशय घेवन दीत आमीन आमी दिंबेर पडया बोपोई सक्रामेंताचेर दीस घालया भाग्यवंत कोर्साचे आशिर्वाद आमी जोडया
भाग्यवान कुर्साचे आशीर्वाद आमी मागया. सप्टेंबराच्या 30 तारखेर सगळी रात जागरणाचे मागणें आसा. मनादीक बाप सिरील लोबो आनी भाव आमचो एलियास कोयलो हांगासर येतले. ताचे पासून आमी विशेष रितीन मागया रातीच्या जागरण बऱ्या तरान जावच्या खातीर. ऑक्टोबराच्या 5 तारखेर हांगासर सकाळीं 9 तान सांजेर 4 वरां पर्यंत ब्रदर प्रकाश डिसोजा येतलो. ते मागणें बऱ्या तरान जावच्या खातीर. ऑक्टोबराच्या 6 तारखेर शुक्राराच्या दिसा ब्रदर टी.के. जॉर्ज सकाळीं 9 तान सांजे 4 वरां पर्यंत हांगासर येतलो. तशेंच 7 तारखेर दाबाजीक वार्षिकोत्सव आसतलो. मानादीक बाप पियुस डिसोजा शिवमोगा. तशेंच मनसिग्नोर ह्या विगार जराल मॅक्सिम नरोना मंगळूर दिसचे हांगासर आसतले. हे सगळे मागण्याची कार्यक्रमां बऱ्या तरान जावच्या खातीर ह्या हप्त्यांत जावची ती इंग्लिशान जावची कोंकणी रेतीर बऱ्या तरान जावच्या खातीर. येवच्या हप्त्यांत जावची ती कोंकणी रेतेरी बऱ्या तरान जावच्या खातीर. मागया मोगाच्या संवादच्या दिसा सांगाता मेळोन देवाक अर्घ आनी होगलाब दिवंक मोगाच्यान विसरनाकात. आयका थोड्या साक्षी बरेपण दडलेल्यान तावन तांच्या उतरांनी देवाची महिमा तुमी आयका. अर्घ तुका जेजू, अर्घ तुका जेजू, होगलाब तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. म्हजें नांव जॅनेट रॉड्रिगास. हांव उद्यार फिरगजेतावन येयल्या. म्हजो दावो पांय मस्त दूख आसलो. राती सगळो सणसण जालो. म्हाका राती न्हिदोंक जायनासलें. हांगा येतात म्हाका मस्त बरेंपण जालें. मस्त बरें जालां आनी मतीक समाधान मेळ्ळां. आनी आमकां हांगा बरें जेवण खाण बरें मेळ्ळां. बरें रूमय मेळ्ळेलें. बरें ह्या जगांनी आमकां बरी शिकवण दिल्या. ह्या शिकवण्या प्रकार बरी जिणी जियोंक आमकां कृपा दिवं म्हूण मागता. अर्घ तुका प्रवेश गीत दैवज्ञान बुकांतले गीत नंबर A19 526. संतोषान सोम्या मंदिरान जमल्या गीतां गावन मधुर तुका हरसिता. आमचे तुवें वतुरल्या सदेण्या पासो अर्गां भेटयता दिनवाशी काळजा. मेजून सक्के नांव तुजे उपकार जालाय सोम्या आमचे थंय उदार. ताकूत आमचेर वर्ती दाखयल्या मोगान तुज्या एक आमकां केल्या. संतोषान सोम्या मंदिरान जमल्या गीतां गावन मधुर तुका हरसिता. आमचे तुवें वतुरल्या सदेण्या पासो अर्गां भेटयता दिनवाशी. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, आज आमी जेजूच्या पवित्र कुर्साच्या जैताची परब संभ्रमून कुर्साक मान करता. आयची देवस्तुती कुर्सारोम कळोवन प्राण सोडटना जेजून दाखयल्ल्या त्या मोगाचो आनी बोगसाण्याचेर नियाळ करूंक आमकां आपोवणें दिता. जेजू कुर्सार मरोन मरणाचेर ताणें जैत व्हेलें. आपल्या इश्टांक पासत जीव दिवच्या प्रास वर्तो मोग ना म्हणून जेजून आमकां सांगलें. आमी जेजूचे इश्ट जावन आसा आनी आमच्या खातीर जेजू कुर्सार मेल्लो. थोडे वेळ आमी मिसाच्या पयलें मौन रावया. आमची पथकां आमी उडास करया आनी देवाचें बोगसाणें मागया. संगता आमी म्हणया, हांव पथकी सोरपदगार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता.
मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून घेवन सदांच सांकुवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सम्या देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थून मागता. चोर पदुदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पथकां बोगसून सस्नच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुट सोमिया काकुट क्रिस्ता काकुट क्रिस्ता काकुट सोमिया काकुट सोमिया काकुट. महिमा देवा गुसगी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वे पोरा देवा सर्गी चराया सर्पोद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवा पासून आम्ही तुका वाकनता. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप करता. आमची काकुट बापाच्या उजव्याक बसला आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा पडलेल्या मनशा कुळाक उबारूंक तुज्या पुताक जमनीतावन उबारलो आनी ताणें कुर्ताचे वळवळे आनी हीनपण बगचे म्हणून अगणीत जणवायेन आनी मोगान तुवें थारायलें. हो गूट वळखून तुजो अपरमीत मोग आमी वाखणटाव आनी ह्या संवसारांत आमकां कुर्सार मेल्ल्या जेजू थंय दिसान दीस व्हड म्हणून आनी ताच्या संगता तुजें सस्नीक सूख भोगूंक उबारून वर म्हणून आमी नम्रतेन मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं थो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रातभर चलयता सस्नच्या सस्नाक. आमेन. गणन पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी इस्रायल परजा वोर दोंगरांतावन भायर सरलो आनी एदोमाच्या देशाचो भोवडो काडून वेचे खातीर तांबड्या दर्याच्या वाटेन गेलो. वाटेर लोकांची सोंसणीकाय सुकली. ती देवा आनी मोयजे विरोध उलोवंक लागलीं. म्हणून आमकां इजिप्तांतलीं कित्याक भायर काडलीं? अरण्यान मरूंक हांगा काण ना उदक ना. आमकां दादोशी करिनासलेल्या ह्या काणाचो आमकां कांटाळो आयला. देखून सर्वेस्परान लोकां मदें विकाळ सोरोप धाडले आनी ते लोकांक साबले आनी तांचे पैकी जायतीं मेलीं. तेन्ना लोक मोइजेसाशी आयलो
आनी तांणी म्हळें, आमी सर्वेस्परा आनी तुजे विरोध उलोवन पाताक केलें. ह्या सोरपांक आमचे मदलें काडचे खातीर सर्वेस्परा लागीं विनंती कर. देखून मोइजेन लोकां पासत मागलें आनी सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, एक पितूळचो सोरोप कर आनी तो एका खांब्यार उबार. सोरोप साबलेल्या व्यक्तीन ताचेर दिश्ट घाल्यार ती वाचतली. देखून मोइजेन एक पितूळचो सोरोप केलो. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. देवान कितें केलां तें केदींकच विसरनाये. देवान कितें केलां तें केदींकच विसरनाये. आयक म्हज्या परजे, म्हजी शिकवण जीत दिवन आयक. हांव कितें सांगता ताका कान दी. ओपारींनी म्हजें तोंड हांव उगडटां. पुर्विल्ले गूट आतां तुमकां उगडापे करता. श्लोक. देवान कितें केलां तें केदींच विसरनाये. तांचे मदें संवाद जाताना देवाक तीं सोदूंक पडलीं. बोगसाणें मागून ताचें दर्शन जोडूंक तीं आशेलीं. सर्वेस्परस आमचें कडाप, अत्युन्नत देवूस आमचें तारण अशें म्हूण उगडासा काडटलीं. श्लोक. देवान कितें केलां तें केदींकच विसरनाये. पूण तांचें उलोवणें जालें तोंडा पुरतें. तांचीं उतरां फकत जिबेचो सैलाप. काळजांतावन तांणी ताचो मोग केलो ना. ताचे लागीं केल्ल्या कराराक तीं विश्वासी रावलीं नात. श्लोक. देवान कितें केलां तें केदींकच विसरनाये. तरी आपल्या व्हड्या काकुळतेन तांचे पासत तांचे पाताक ताणें बक्षिलें. तांची देसपाट ताणें केली ना. आपलो क्रोध तांचेर सडनाशें. ताचो राग ताणें परतून परतून दामून दवरलो. श्लोक. देवान कितें केलां तें केदींकच विसरनाये. सांत पावलान फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. बाबा भयण्यानो, जेजू क्रिस्त सैमान देव, तरी त्या समासपणाक तो लबदन रावलो ना. भागार मनशा सारको जावन गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो. मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो आनी आपणाकच कालतो करून मरणा पर्यान, कुर्साच्या मरणा पर्यान तो विधेय जालो. देखून देवान ताका अती उंच उबारलो आनी सर नांवा प्रास वर्तें नांव ताका दिलें. अशें ताणें खुशी वेली बागोजय म्हणून ह्या नांवाक हरएक दिंबी, सर्गी, संवसारी आनी पाताळी आनी परगटे जय म्हणून हरएक जिबेन देवा बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्त म्हणून सोमी. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, 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 Alleluia. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयले सगळो संवसार. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जुवांव परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजून निकोदेमाक सांगलें, सर्गींत हांव देवून आयिल्लो मनशा पोत शिवाय हेर कोणी सर्गींत चडोवन गेल्लो ना. जशें मैजेन अरण्यांत सरपाक उबारल्लो तशें मनशा पुताक उंच उबारूंक जाय. तवळ ताका सतमंतल्या हर एकल्याक सासणीक जिवीत लाभतलें.
देवान संवसाराचो सोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो, ताका सतमान तेल्या कोणाचोच नास जायना जावच्याक, बगार ताका सासणीक जिवीत मेळच्याक. कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसाराक धाडलो, संवसाराची नीत करच्याक न्हय, बगार ताचे मारिफात संवसाराची सोडवण जावच्याक. देवाचे उतर हे वाकणे तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, सोडावत जावन आमच्या हर एकल्याच्या गोमट्यांत एक कुरीस आसता. सोडावत जावन हर एक दीस सकाळीं उठल्या वेळा थावन सांजेर न्हिदोंक पेच्या वेळा वरेक आमी आमच्याच कुडीचेर सबार फावटी कुर्साचे गुर्त काडटा. आमकां क्रिस्तांवांक कुरीस एक महत्वाचो गुर्त ह्या संकेत जावन आसा. आमच्या इगर्जांनी, आमच्या घरांनी, आमच्या क्रिस्तांव इस्कालांनी, वॉलंटियर आनी सगळ्यांनी कुरीस वमकोलता. थोडे फावटी आमच्या कारांनी कुरीस वमकोलता. वाटेर चलतना ह्या कारार ह्या बसार आमी मार्गांतल्यान वेताना कोणाच्याय घरा भायर आमी कुरीस पळयल्यार, कोणाच्याय गेटी वयर आमी कुरीस पळयल्यार आमी समजता की हें क्रिस्तांवांचें घर म्हणून. देखून आमकां क्रिस्तांवांक कुरीस एक म्हत्वाचो संकेत या गुर्त जावन आसा. पूण हो कुरीस केवल एक रुखाकुडको न्हय, बगार तो देवाच्या मोगाचो, मनशा पुताच्या सॅक्रिफिसाचो आनी पातकांच्या काळोखाचेर जेजून केल्ल्या जैताचो गुर्त ह्या संकेत जावन आसा. थोडो वेळ आमी ह्या तिनी पंक्ती विशांत नियाळ करया. पयल्यान पयलें कुरीस देवाच्या मोगाच्या सॅक्रिफिसाचो संकेत ह्या गुर्त जावन आसा. सांजोवांच्या वांजेलांत आमी आतां आयकलें, देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो, ताका सतमंतेल्या कोणाचोच नाच जायना जावच्याक, बगार ताका सासणीक जिवीत मेळच्याक. कुरीस देवाच्या सॅक्रिफिसाचो आनी निस्वार्थपणाचो प्रतिरूप जावन आसा. दुसरें, कुरीस आमच्या सोडवणेचो एक खुणा ह्या गुर्त जावन आसा, संकेत जावन आसा. सांत पावलान रोमकारांक बरयल्या पत्रांत 5व्या अवस्वरांत आमी वाचता, पूण आमी पातकी आसुल्ल्या तेन्ना क्रिस्त आमचे खातीर मेलो आनी ताचे वरवीं देवान आपूण कितलो आमचो मोग करता तें दाखोवन दिलें. देवान आपूण कितलो आमचो मोग करता तें दाखोवन दिलें. कुरीस आमकां उडासाक हाडटा की आमी आमच्या पातकां वरवीं देव थावन कितलेंय पयस गेल्यारय आमकां ताच्या सोडवणेचो भरवसो, ताच्या सोडवणेचो भरवसो खंडीत आसा म्हणून. आनी तिसरें आनी अकरेचें, कुरीस काळोखा वयल्या जैताचो संकेत जावन आसा. कुरीस काळोखा वयल्या जैताचो संकेत जावन आसा. काळोखा वयर उजवाडाचो आनी मरणा वयर जिविताचो संकेत जावन आसा. सांत पावलान रोमकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 8व्या अवस्वरांत आमी वाचता, जाल्यार ह्या संवसारांतय
ताणें आमचो मोग केला. ताचे मरिफात आमी संपूर्ण जैत जोडटल्या. ताचे मरिफात आमी संपूर्ण जैत जोडटल्या. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आज आमी सोम्याच्या खुर्साच्या जैताचें फेस्त आचरतना उडास आमी दवरया की खुरीस केवल एक रुखाड न्ही, बगार खुरीस देवाच्या मोगाचो, देवाच्या सॅक्रिफिसाचो आनी ताणें कालोखा वयर दवरलेल्या जैताचो संकेत जावन आसा. होच खुरीस आमकां सोमेस्तांक आमच्या भावार्थाच्या पयणार बोळ, कृपा आनी प्रेरण जावं दी. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. गीत नंबर D18 5 5 पेज नंबर 45. जेजून भेटलो खुर्सार आपला, आम्हा सर्वांच्या मोगापासून पेल्यात आमी भुदार जावच्या. आदार दी तुझी माया मोगा, सर्व आमचे मोगाळ बापा. काणीक जावन तुका दिता, मानून तुगे दयाळ बापा. घाल तूं तांचे तुझे बेसान, सर्व आमचे मोगाळ बापा. काणीक जावन तुका दिता, मानून तुगे दयाळ बापा. घाल तूं तांचे तुझे बेसान. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सौर पददार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पयसभेच्या आदाबाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा, खुर्सार आपणाचें बलिदान करून जेजून सगळ्या मनशा कुळाक पातकांचें बोक्साणें जोडून घेतलें. हेंच बलिदान आतां आमच्या हातांतलें मानून घेवंक सौर पातकांतली आमकां नितळ कर आनी वडे पवित्रकायेंत आमकां उबार म्हणून विश्वासान आमी तुजे लागीं मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी तीन सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सौर पददारांनी सशनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं मनच्या कुळाक सोडवण खुर्साच्या रुखार करूंक तुवें थारायलें. रुखान थावन मरण उपजलें, रुखान थावन पवित्र उपजलें, जिवीत उपजलें. रुखा वरवीं देवसार जैतेवन जाल्लो, रुखा वरवीं ताचो भस्म जाल्लो. ही तुज्या मोगाची येवजण. देखून सुरसार दैतेवन जाल्ल्या जेजू उद्देशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दरबार तुजी थोर महिमा वाखणटात. ताचे सांगाती आमचे थाळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पोवी 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 दरबाराचो सर्वेस पोतू, सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभव. ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस पोराचे नावी येता ताका. ओ सर्गी तुका जय जय.
वरस तूं पवित्र तुमच्या सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरोंक सोसूंक पेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दीन वासून तो मडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें तुमी समेत घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परी जेवाण दथस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दीन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेत घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेत मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात भावार्थाचो गोड परगटूया तुझ्या कोर्सानी पुनर्जीवन पोनभर तुवें आमकां सोडलाय सोमिया संवसाराच्या सोडबंदार आमची सोडबोन बापा जेजूच्या मरण असो आनी पुनर्जीवनपण असो आमी भक्तपणी उडास करता आनी हो जिवितचो उंडो आनी सडवणची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतल्या आम समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्पराख्य प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर आमकां तूं पवित्र सभेंत प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची खाकळूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर आमी मागता अवंकार मर्या देवाचे माया संगती भगवान धर्मदूता आनी सर्व खाळी तुका मानवल्ल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान उद्वेदार बापा चरवंदनाने वैभाव तुका नाच्या ससनाक आमेन आमच्या चडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येव तुझे कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक भुगतिता तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या चडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सौर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय कित्या राजवडकी पदव्यांनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना तुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी रातभर चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन तुम्याची शांती सदांकाल
तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती पाठवूया. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर्व सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर म्हाका फावना उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. भलायकी मेळटली. गीत नंबर E 550 पेज नंबर 50. Sumokto kosoto adapso isronkona zaito mit menas dolo Krista sumokto Kaunita un kursa poryan moktane kelo moga so sanskar tane moga nam kandilo Krista sumokto Lovuda kakutiचे भांड सर्वांग दिता आधार भोगसूंक सदांताया रक्ताच्यो झरी वारयल्यो ताणे कुर्सा आमचे पासो दिसात मागता तो सर्ग क्रिस्ता सोमोक्तो प्रार्थुया. तुमी जेजू क्रिस्ता कुर्सार उमकळतना तुवें बापाक बटयलेल्या तुज्या पवित्र कुळे रक्तान तुवें आमकां फसलाय आनी तुज्या कुर्सा थावन उपजतल्या दैवीक जिवान आमकां भरलाय. तशेंच कुर्सा वरवीं वैभवी पुनर्जीवनपणाक तुज्या संगता आमकां पावय म्हणून आमी तुजे लागीं कलतकायन मागता. जेजू जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक. चोरस पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडका. जय तुका खडबंदारा जय तुका कुर्सा जेजूच्या जय तुका सोडबंदारा जय तुका कुर्सा जेजूच्या कुर्सा तू जावन आसाय मोगानी स्वातंत्र्याचे ताका गालसर मनशाचे सता वारसो तेल्याचे जय तुका सोडबंदारा जय तुका कुर्सा जेजूच्या जय तुका सोडबंदारा जय तुका कुर्सा जेजूच्या